मगाच्या भावान भयणो अशीच एक मनशान आपलो एक अनुभव सांगलो की हे जॅपनीज जे लोक आसात न्हू जपान ते तांचे न्हू हो एक गूण आसा ऑनेस्टी ते चड सत्यवान ते मातशे चड मानतात ऑनेस्टी कितें कितें बारीक देखून वस्तू ते फाटी दवरिनात तो एक उदाहरण सांगता की जेन्ना एक दीस तो एक शॉपाचेर आपलें कितें वस्तू घेता आनी तो मातशें ताका वेळ जाता म्हूण तो आनी पयशे दिता आनी रोखडोच आपली वस्त घेवन तो धांवता पूण तेच्या फाटी हो जॅपनीज शॉपकिपर धांवत येता आनी हो मनीस चिंतूंक लागता हांवें कितें ताका उणें पयशे दिले काय म्हूण अशें तो चिंतूंक लागता पूण जेन्ना तो त्या मनशाक मेळटा हो जॅपनीज शॉपकिपर त्या मनशाक मेळटा तेन्ना तो ताच्या हातान ताचे रिसीट आनी एक थोडे नाणे पयशाचे चेंज उरलेली ते ताच्या हातान घालता हें पळोवन हो मनीस म्हणटा की घडये जॅपनीज शॉपकिपरान आपली ड्युटी म्हणून ताणें दिली आसली पूण ना पूण बारीक जे काम जें केलें हें खरें काम जें ताणें केलें तें ताच्या काळजाक तें लागता वय मोगाच्या भावान भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच हीच शिकवण जेजू आमकां दिता आमकां ल्हान वस्तूंक जेन्ना आमी खात्रीची जातात आमी व्हडी वस्तूंची खात्रीची जातात म्हूण आयज जेजू आमकां सांगता आमी जेन्ना ल्हान आसलीं न्हू तेन्ना आमी इस्कॉलांत केन्ना कोणाचें आमचे एक फ्रेंडाचें वो आमच्या क्लासमेटा मदें कोणाचें कितें व्हरलें वस्त ताणें ताचे लागीं बरें कितें वस्त आसा घडये एक पेन धर तूं तें पेन तुका बरें दिसता तें व्हरलें बी जाल्यार आमी रोखडेंच तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमी हुशाल जातालीं पूण जेन्ना आमचे आवय कळटालें न्हू तेन्ना आमी रोखडेंच ती म्हणटाली वोसोन दी परतून दी बारीक बारीक वस्तूंनी आमकां खात्रीच जावंक आयज जेजू आपयता आनी मोगाच्या भावान भयणो हें करूंक आमकां जेजू उगडास करता की आमी पयले सुद्दां देवा लागीं चिटकून रावंक गरजेचीं देवाक आमी खरी गिरेस्तकाय मानूंक गरजेची जेन्ना आमी देवाक पयलो जागो दितात ताका आमी पयलो मान दितात न्हू तेन्ना आमकां ह्यो वस्तू ही संवसारीक गिरेस्तकाय आमकां कांयच ना कित्याक आमचे लागीं आसा ती एक सासणाची गिरेस्तकाय हेंच न्हू आमी पळयत जाल्यार न्हू आमी हे बेजालिकीन येतात आमचो भाग्यवंत सांत फ्रांसीस झेवियर आसा आमचे मदें ताच्या जिवितान आमी पळयलां ताची न्हू सपनां बरीं व्हडलीं आसलीं एक दीस व्हडलो प्रोफेसर जावन संवसारांत न्हू एक गिरेस्त मनीस जावंक पूण जेन्ना तो भाग्यवंत इनासाक भेट्टा ताचें जिवीतूच चेंज जाता तो ताका खरे गिरेस्तकायेची अनुभव दिता खरे गिरेस्तकायेची तो ताका ओळख दिता आनी ती म्हणल्यार जेजू आनी ताजे फाटल्यान तो खंयच वचूंक तयार आसता आनी तो आयज आमी जाणा आमच्या ह्या भारतांत येवन आमकां ताणें ही गिरेस्तकाय दिली तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आयज मोगाच्या भावान भयणो आमी देवा लागीं कृपा मागुया आनी देवा लागीं आमी म्हणुया आमी आमचें मन हे संवसारीक गिरेस्तकायेचेर लबदूंक न्हय पूण आमी ताकाच जेजूकूच खरी गिरेस्तकाय मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत ताच्याच मार्गान चलोवंक आमी देवाचो आदार मागुया